शुक्रार 6 सप्टेंबर 2024 मुखेल वोल्ट पोरनो ओदीक बरो नियाळाक आदार ओल्ड इज गोल्ड म्हणलेलें आसा। पूण ह्या आधुनीक काळात पोरणे वो आदलें कोणाकूच नाका। आयज सगळेंच बदलत आसा। एके भाशेन म्हणूंक जाता सगळेंच ऑनलायन। आदीं परदेसान आसलेलीं आपल्या घरच्यांक चीट बरयतालीं, आतां एकामेकाक पळोवन उलोवंक मेळटा। घरांत बसून बाजार आनी शॉपिंग जाता। जेवण पर्यंत दाराशीं येता। आमची जाणटीं वाडलोलीं आदलो काळ कितलो बरो आसलो म्हूण उद्गारतात। एकामेकाच्या मोगान रावन भेट दिवन वावर धंदो करून रुचीचें गोठायेचें जेवण रांदून गरजांक आकांताक पावून दूख पिडा कश्टांक फुडो करून एक समुदाय कशी एकचारान जियेताली। देवाक पयलो वेळ दिवन आमोरी तेज मीस केन्नाच चुकय नासली। आमी पळयलां आदल्यो पोरण्यो वस्तू आयज एंटीक पीस म्हूण उंच मोलाक विक्रेक मेळटात। त्यो आमी हाडून घर नेटयता, पूण घरांत जाणटीं आमकां नाकात। तांचें आयकूंक नाकात। आमच्या जाणट्यांक जिविताचो अनुभव आसा। तांच्या बऱ्या देखींतल्यान आमच्यान जायतें शिकूंक जाता। भोव करून देवाचेर भावार्थ दवरून जिवंक। संवसार बदलत आसा। नवे टॅक्नोलॉजीचो वापर जायत आसा, पूण देवाचो मोग उरोवपाक तावन तोच आसा। आमचो देव काल आयज आनी सदांकाल एकूच। आमच्या पुर्वजान आनी जाणट्यांनी जियेलोलो देवाचो मोग देवबिरांत पेल्याची सेवा आनी भावार्थ आमी आपणावंक शिकुया। म्हजो थाराव आमच्या जाणट्यांक मान रेस्पेद आनी बरें उतर दितलो।